सांगेत जामगाळच्या पुलाची अवतिकायेची बातमी गोमंतक टीव्हीन प्रसारित केली। हाची दखल घेऊन काय राजकीय फुडाऱ्यांनी भौशीक बांधकाम कार्यालयाक घेराव घाल्लो। त्या उपरांत रोकडीच जामगाळच्या पुलाची दुरुस्ती केली। मात जामगाळ वतली जाल्यार वाटेर वाळशेचो पूल काढून वच्चे पडटा। वाळशेच्या पुलाची तशीच अवतिकाय जाल्या। देखून ह्याय पुलाचेर अपघात जाले उपरांत दुरुस्तीचे काम हातांत घेतले काय असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला। देखून सांगे मतदारसंघातले सगळ्या पुलांची दुरुस्ती बेगोबेग करची अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या। थोड्या दीस पयलीं एक जामगाळ पुलाचे एक इन्सिडंट जालो। त्या इन्सिडंटान एकलो तितून बुडोन मृत्यू जालो। त्या खातीर संबंदीत आमी हे केले, आवाज उठयलो। त्याच्या नंतर संबंदीत खातें जागी जालें आनी तेणी ते पायपां कितें ना, रेलिंग ना ती घातली आनी तेजी मलमपट्टी केली। तरी पेंट बिंट तसं कांय काडना, 2 पायपांच घातली ती जाली। तेजे पयलीं हो पूल लागता, वालश्या हो पूल लागता। हे डिपार्टमेंटा जे पळय कोण गेल्ले हे वाटेन तेन्ना तांकां हो वालशेचो हो ब्रिज दिश्टी पडना काय कितें हेजो पयलीं सद्याक क्वेश्चन मार्क आसा। कारण त्याच पुलाची परिस्थिती आहा तशीच हे वालशे पुलाची परिस्थिती आहा। आनी हो दुसरो म्हणल्यार हो पूल पावसा बुडटा म्हणल्यार ही वयल्यान दोंगराच्यान झाड येता, ती झाड ह्या पुला येवन आपटता, लागता, ब्लॉक जाता आनी उदक आडवता। तशेंच आमगेलो हांगा एक पूल आसा देसाया वाड्यार, मुखार एक पूल आहा बारीक आर्क, तेजें हें धडक मोडोन पडले कडेन आहा, त्योय सारकी ना। त्योय तेणी लक्ष दिवपाची गरज आसा। तसोच एक तारीपंट्यार एक पूल आहा, गेल्ले जुलय ऑगस्ट म्हयन्याक थंय एक इन्सिडंट घडले कडेन आसा। त्या पुलाक कोण बुडोन मृत्यू जाले कडेन आसा। तोय पूल आतां तसोच आसा, तेजेंय आजून कांयच हें केलें ना। कित्याक पेपर फॉलोअप करीत आसा ते, पूण तेंगेलें आजून तेजेर तेंगें लक्ष ना, डिपार्टमेंटाचें लक्ष ना अशें आमी पब्लीक म्हणूंक शकता। कितें तशें डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालचें, तशेंच सरकारान हेजेर जास्तीत जास्त लक्ष घालचें आनी जे पळय एक सांगे मतदारसंघा पूल आसा ते बेगीच्या बेगीन सारके डेंजर पोजिशनां आसा ते सारकें पोजिशन सारकें आसपा जाय। कोणाक भंय दिसपा जायना पुलाचेर वयता म्हणल्यार। कित्याक ही रेलिंगां हें तुटलां तें तुटलां, पेंट ना, कितें मेंटेनन्स ना। हेजेर जास्तीत जास्त सीएमान लक्ष घालचें। कारण हें PWD खातें, रस्ता विभाग हे खातें आसा, हे सीएमा कडेन आसा। सीएमान हेजेर जास्तीत लक्ष घालचें आनी हें आमगे काम पूर्ण करचें, ही आमची मागणी आसा। गोमंतक टीव्हीन जामगाळचो पूल जो आसा तेजी परिस्थिती दाखयले उपरांत काही राजकीय पार्ट्यो आरजी जावं या शिवसेना जावं तेणी वचून PWDचे घेराव घातलो आनी आयज ते जामगाळचो पूल आसा त्या खंय तरी जे एक्सिडेंट जाल्लो, जो मनीस थंयच्यान पडलेलो, तेजी खंय तरी ते पुलाचे खंय तरी मरम्मत जाल्ली आसा। पूण जामगाळ आतां हांव ज्या जाग्यार उबो आसा तो पूल आसा वालशेचो आनी तेजे मुखार जे आसा वालकिणी येता नंबर 2-1 अशी एरिया आसा। जेन्ना सांग्या वयल्यान PWD ऑफिसर या कोणी येता जे पुलाची मरम्मत करपाक येयले तेन्ना हांव जे जाग्यार उबो आसा तो वालशेचो पूल आसा आनी तेजी परिस्थिती पळयात। तेजी परिस्थिती ही पायपां जी आसात ती हेय पुलाक कितलेशे कडेन ना, तशें रिटेनिंग वॉल ना आनी पूल सकयल आसा। पावसाक खंय तरी हो जो पूल आसा तो एकदम उदकाक वयता आनी कितें समज आडकोन उरलें, एकदां हांगा आंबो आडकोन उरलो त्या खातीर खंय तरी हांगा फ्लड टायप जालो, पुला वयल्यान उदक गेलें, अशी ही परिस्थिती आसा। सो PWD डिपार्टमेंटाक जेन्ना जामगाळचो पूल जो आसा रिपेर करपाक वयता तेन्ना हो पूल दिसना काय कितें, हे असले पुलांचे जेन्ना दुर्घटना जाता या न्यूज जाता तेन्नाच एक्शन घेता अशें आसा काय कितें, असो मोठो प्रश्न उबो रावता। सो PWD डिपार्टमेंटान असलेय पुलांचेर लक्ष दिवपाक जाय। बारीक बारीक पूल आसा जे रातचे पुलांचेर लायटी आसनात, काय आसना, डायरेक्ट गाडी जे वॉल्ट आसा थंयच्यान डायरेक्ट येवन खंय तरी उदकाक पडोन कोणाची जिवितांनी जावपाक शकता। सो सरकारा कडेन लोकांची मागणी आसा की असले जे पूल आसा, सांग्यार जे पूल आसा, खतरनाक पूल आसात, ते पुलांची मरम्मत करची आनी खंय तरी लोकांच्या जिवाक धोका आसा तो खंय तरी टाळचो। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर।